आतांच्या काळार बागे लुकते करून वचो म्हणटात इड्यांतान पळयचे म्हणून पण देखून थोड्यांच्या घरांनी व्हडली बागलां लोंकडाचे पुरा दोळे दोळे आसले बागे लुकते केल्यार भितर येवंक जायना थोड्यांची बॅगां पळया मोठी आत वांजेल घेवन तो गुंतात वांजेल उक्ते केला की नागी कळीत ना हेरां खातीर जर तर हांव त्या रितीन गुंवता जाल्यार म्हजें जिवीत देवाक मेच वता की म्हण हांवें पळोवंक आसा तर सगळो दीस तूं हांगा रावन ही गरजेचें काम करन थंयसर सासूमांयची जतन घेवंक कोणी ना जाल्यार तुज्या कामाक अर्थ कितें क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो मिनीन जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो आनी ह्या पुणथळा थंय तुमकां जावचें जाल्लें आनी जावंक आसचें तें बरेंपण चिंतून हजर जाल्ल्या सर्व भक्तिकानो कोणी एकलो मेळ्ळो जाल्यार आमी वळख नासल्यार तूं कोण सायबा तूं कोण म्हणून आमी विचारता घरा बेल्ल करन आतांच्या काळार बागे लुकते करून वचो म्हणटात इड्यांतान पळयचे म्हणून पूण देखून थोड्यांच्या घरांनी व्हडली बागलां लोंकडाचे पुरा दोळे दोळे आसले बागे लुकते केल्यार भितर येवंक जायना तशें जाल्यार बागे लुकते करून विचारता हांव तूं कोण कितें कित्याक आमकां वळख ना जाल्यार त्या मनशा कडेन संभाशण या आमकां ताच्या कडेन संबंद दवरूंक धैर्य मेळना आनी अशें जालें जिवीत मोगाच्या भावा भयणी आमी संवसारांत जियेवन आसा वाटेर कोणी वेता जाल्यार सगळ्याक घेवन आमी आय लव यू म्हणून हांव आय गिरमीट म्हणून कात पूण आमी त्या मनशाक पळयता जर तर थोड्या जाणांच्या तोंडार हांसोत थोड्या जाणांचे सोंडयो लांब जातात ते लांब जाल्ल्या सोंडयेक कोणी पळयनात इल्लें रुंद दिसता जाल्यार एक स्मायल दिता हांव आनी ते दळा आनी एकल्याक म्हाका पळयता आसतना जावं पुरो इल्लेशें कालेंगी बरेंपण बगता आनी ती एक स्मायल दिवन एक दोन फावटी पळयतना उपरांत उलोवंक सुरू करतात पयलें मांडो हलयतात आनी अशें आमचो तो संबंद एकामेका इल्लेशें वाडोवन वता आनी खेदळ आमचो संबंद थंयसर वाडोवन येता एका रितीचें आकर्शण आमचें थंय उपजाता आनी त्या आकर्शणान आज पळया थोडीं जाणां फ्रेंड्सां लागीं बसतात खंयसर गेल्यार ती सांगाता पिकनिकाक वचूं दी गरजेक वचूं दी नोवेनाक वचूं दी या खंय वचूं दी थंयसर सांगाता वेतात एका फ्रेंड्सां सांगाता वेचें म्हणलें एक बारी बगता कित्याक थंयसर तो संबंद आसा मोगाच्या भावा भयणी आज तोच संबंद ह्या संवसार्याचो संबंद आमी आत्मीक रितीर बदलोवच्याक आज सोमी तुका आनी म्हाका एक सवाल विचारता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे ह्या पुणथळाचें आकर्शण तूं हांगासर जावचें भक्तीपण तुका कितेंगी चडीत तुज्या जिवितान करूंक तुका एक आदार दिता आनी देखून हर एका ब्रेस्ताराचें हांगासर सांगाता मेळटाय पूण म्हजो आनी तुजो संबंद कसलो जेजून विचारतना म्हाका सांगूंक धैर्य आसा गी लोक म्हज्या विशयान कितें म्हणटात आमी पट्टी वटली वाचता लोक तशें म्हणटात अशें म्हणटात लोकांनी सांगलें सांगोंक बारी सलीस पूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो संबंद कसलो आज आमी हांगासर देवाचें उतर आयकलें आनी त्या उतरांत तुकाय आनी म्हाका विचारलें एकच सवाल जावन आसा तुज्या जिवितांत हांव कोण मोगाच्या भावा भयणी ह्या सवालाक जाप दिजे जाल्यार म्हजें जिवीत क्रिस्ता सवें हांवें बांदून हाडूंक आसा जावं पुरो आमी जायते पटी देवाचें उतार वाचता आमच्या घरांनी वाचता जावं पुरो थंयसर जेजूची सुवार्ता आनी आजकाल मस्त बुकांनी नियाळ आमकां मेळटा आमी वाचता पूण जर तर तो तुमच्या तकलेंत रिगोना जाल्यार फायदो कितें वाचता आमी लोकांनी म्हाका पळोवंक आसा देखून थोड्यांची बॅगां पळया मोठी आत वांजेल घेवन तो गुंतात तो वांजेल उक्ते केला की नागी कळीत ना निंगी थोड्या फावटी आमचें जिवीत तसलें जाता हेरां खातीर जर तर हांव त्या रितीर गुंवता जाल्यार म्हजें जिवीत देवाक मेच वता की म्हण हांवें पळोवंक आसा कश्टातल्याक थंयसर हांवें कांय कुमो करच्या बदलाक हांव पयस रावन पळयता जाल्यार त्या मनशा थंय हांवें कितें पळोवचें व्हडलें साधन करीचें म्हणून ना आमी सगळ्यांकी व्हडलें साधन कर नांव जोडचें तसलें पेपरार येवचें तसलें वावर करीचें म्हणून ना पूण हांव खंयसर जी येता थंयसर हांव एक क्रिस्ताचो पाटलावदार क्रिस्तान दाखयल्ली जिणी म्हज्या जिवितांत हांव जी येता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी हेंच जावन आसा क्रिस्ताक तुवें आनी दिवचें तें उतार पळया देवाच्या खुशे विरोध गेल्ल्यांक सर्वेस्परान शिक्षा दिली आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पूण सगळ्यांकी नाश करूं नाकालें कित्याक एक कुटुंब देवाक सर्वेस्पराक विश्वासी रावलें आनी सर्वेस्परान ताका अशें कर आनी तूं राखतलो तुका हांव सांबाळटलो सगळे
प्रकृतीन कितें आसा तें सगळें एक एक जोडें तूं काणगे आनी त्या रितीर सगळें थंयसर देवान केलें. पळया, मनशाक एका चुकी खातीर देवान थंयसर ताचो राग दाखयलो जाल्यार उपरांत देव पश्चाताप पावता आनी म्हणटा आनी मुखार हांव कोणायकी ह्या रितीर करचो ना. तुमचे मदें एक सल्लो हांव करतां, एक सांगतपण आमचे मुखारसून वच्याक हांव करतां आनी हो सल्लो थीर सांबाळच्याक हांव आदार दिता. कलो तो सल्लो, भावा गौरव दिवचें, एकामेकां मोगान जियोवचें, एकामेकाचें सांगतपण बरें आशेवचें. जर तर एकल्याचें रगत तूं वरयताय तुजें रगत वरयतलें, पूण खंयसर तूं बरें करताय तें बरेपणान तुजें जिवीत जातलें. एकल्याक तूं कुमक करताय तुकाय कुमकेचो हात मेळटलो, एकल्याक तुज्या जिवितांत धैर्य दिताय तुकाय जिवितांत धैर्य मेळटलें. एकल्याचें जिवीत मुखारसून व्हरूंक तूं आदार दिताय तुज्या जिवितांत तुका मुखारसून व्हरूंक मेळटलें. मोगाच्या भावा भयणी, व्हडलीं कामां सोदून वचपाचें म्हणून नात. आमकां आमच्या आमच्या परिसरार, आमच्या आमच्या घरांत, आमच्या आमच्या कुटुंबा मदें आमकां मेळटा. एकली मालगडी स्त्री इगर्जेंत येवन मस्त काम करताली. जायतीं जाणां सेवा दितात आनी मस्त काम करताली. आनी अशें त्या विगाराक ती बारीक लागशिल्ली जाल्ली. म्हणल्यार सगळे इगर्जेचें काम करतना पाद्र्या बांकी खुशी एक इगर्ज सांबाळची मनीस आसा म्हणून. आनी त्या इगर्जेक गवळीक बेटेक गवळी बाप आयिल्लो, बिस्प आयिल्लो आनी अशें पाद्र्याबान तिका इंट्रोड्यूस केलें, तिची वळख करून दिली. इगर्जेन बारी सेवा दिता, हर एक करता, हर एक काम हांगासर करता म्हणून. आनी तो वळ बिस साहेबा कडेन ती म्हणाली, फादर, एवरी डे इट वॉज ए संडे, इट वूड हॅव बीन सो नायस. हर एक दीस आयतार जाल्लो जाल्यार भारी बरें, कित्याक म्हजी सेवा हांव आयताराचें करता आनी म्हाका हांगासर सेवा दिवंक भारी खुशी. आनी त्या बिस्पान तिच्या कडेन सवाल केलें, तुज्या घरा कोण आसात? आनी तो ती म्हणाली, म्हजी सासूमाय घरा आसा. तर सगळो दीस तूं हांगा रावून इगर्जेचें काम करन थंयसर सासूमायची जतन घेवंक कोणी ना जाल्यार तुज्या कामाक अर्थ कितें? गो होम अँड सी युअर मदर इन लॉ. मोगाच्या भावा भयणी, मस्तपणी आमी चिंता इगर्जेंत आसले ही म्हाजे पोर आपडल्या तक्षणा हांव भाग्यवंत मनीस. म्हजो वेळ हांवें पवित्र जाग्यार दाखयल्या तक्षणा भाग्यवंत जायना. त्या पवित्रायेंत म्हजें जिवीत हांवें पवित्र करूंक, म्हज्या कुटुंबादारा सवें मोगान जियोवचें, म्हज्या शेसमारा सवें तो संबंद बांदून हाडचे, गरजेवंता सवें जें कितें बरेंपण हांवें दिवचें, क्रिस्ताचें रूपणें म्हज्या भावा भयणी थंय हांव देखता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी हें जावन आसा तुका आनी म्हाका देवान दिवचो तो उलो. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता, जर दिसच्या तुज्या भावा भयणीचो तूं मोग करिनाय तर दिसानांतल्या देवाचो तूं कशें मोग करताय? आज तूं क्रिस्त म्हणून हांवें सांगचें जाल्यार खंयसर म्हाका ती जाप मेळटा. जावं पुरो येवकरिस्तांत जेजू हजर जाता, पूण त्या जेजू कुंभार रुपार घेवन हांव दोळे धांपून गेलो जाल्यार त्या जेजूक हांव हांगासर मात्र घरा वेतना तो म्हाका दिसना. कित्याक ताची वळख हांवें धरुना. फकत हांगासर संभ्रमांत हांवें वांटो घेतलो, पूण तो संभ्रम जर तर म्हज्या काळजांत हांव भोगता, जेजू त्याच्या उतरांनी तो म्हज्या कडेन उलयता, ह्या गरजेवंता थंय जेजू म्हाका पळोवंक दिसता, म्हज्या जिविताक थंयसर अर्थ आसा. आनी हेंच जावन आसा आयच्या दिसा सोम्यानी विचारच्या त्या सवालाक हांवें दिवचें तें जाप आनी देवा सवें बांदून हाडचो तो बांद. म्हजो बांद सोम्या सवें, क्रिस्ता सवें, देवाच्या उतरा सवें, पवित्र येवकरिस्ता सवें निरंतरी तो संपर्क संबंध हांव बांदून हाडटा आसतना म्हजें जिवीत क्रिस्ताक रुजवात दिवंक शकता. आज जायतीं जाणां बरेंपण करनासात, जायत्या यात्रीक जाग्यांनी भेट करनासात. कित्याक इंदुलजन्स आमकां मेळटा, म्हज्या पातकांचे इल्लें फारीकपण त्या मुखांतर दिवंक साध्य जाता, म्हज्या पातकांची माफी म्हाका मेळटा म्हणलें चिंता घेवन आमी घुंवता. पूण त्या माफये बराबर अनेकल्याच्या जिवितांत एक अमृक हांसो पळयता, अनेक कश्ट जाल्या जिणेंत एक नवेपणां पळयता. त्या मिनीन जेजूची इमाज पळयता आसतना एका तराचें आकर्शण भोगता. कशें आमी ल्हान भुरग्यां थंय आकर्शीत जाता तेंच थंयसर भोगता. हांगा खाल येवन मिनीन जेजू गुमो घेवन तसून अनेकल्याचें रूप पळोवंक हांव सलवलां जाल्यार आज त्याच देवा कडेन सोम्या कडेन आमी मागया. जायतें बरेंपण आज तुज्या म्हज्या कुटुंबांत, तुज्या म्हज्या घरांत, तुज्या म्हज्या परिसरांत घडटा आनी जायतो लोक तेणें आकर्शीत जावन हांगासर येता. कारण कितें?
त्या मिनीन जेजूचें दैवीकपण मनशाच्या कुटुंबांत घरांत तांच्या जिवितांत ताणें भोगचें आनी आज त्या जेजू मिनीन जेजू थंय म्हजें आकर्शण चडटा जाल्यार आज थंय सोमियांच्या सवालाक हांव जाप दिवंक शकता. पेद्रून दिल्ली ती जाप सोमिया सांगाता सबार तेंप तांणी काडुल्लो पण आपोस्तल तितलें लागीं वचोन नातलें पण थंयसर विचारल्या सवालाक सकड चुप्प जालें पण पेद्रून थंयसर जाप दिली कित्याक ताका कळीत आसलें गी नातलें गी पवित्र आत्म्याचें सक्तें ताणें थंयसर दिलां. पण आज तुका आनी म्हाका त्याच पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन एक नवें जिवीत जियोंक आनी त्या उतराचेर बरो वचून जाप दिवच्या तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. आमकां व्हडली थियोलॉजी दैवीक शास्त्र गरज ना, आमकां व्हडली फिलॉसॉफी रिजन करूंक तत्वशास्त्र गरज ना, पूण देवाचें उतर खऱ्या काळजा मनान हांव घेता तर देवाच्या उतराचेर म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटा तर मोगाच्या भावा भयणी हेंच जावन आसा हांवें जोडचें तें दैवीकपण आज ह्या आल्तारार हजर जावचो सोमी त्या पवित्र कुंभारांत तुज्या म्हज्या जिवितांत येता आसतना आज तोच सोमी येता आसतना तुका म्हाका सवाल करता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुज्या जिवितांत हांव कोण जावन आसा, कसलो स्थान तुवें म्हाका दिलाय, कसल्या रितीर म्हाका तूं वळखूंक आशेताय. थंय युकरिस्तांतलो सोमी ह्या सवालांक जाप खंडीजन आमकां दितलो आनी उंडो वायन आमी थंयसर भेटयता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक भेटोवया, आमची मागणी भेटोवया. जावं पुरो आमचे भुरगीं परिक्षा तयार करतात, परिक्षेक बरोवन आसात, जावं पुरो आज थंयसर निती खातीर करंटाची लायन जायनातल्या बरी थंयसर नीत मेळाचे म्हणून कथोलीक सभेच्या मुखेलपणान वावर करतात, तांकांय जैत मेळोवन दी. आमच्या जायत्या पिडेत हांव तोच बाळ मिनीन जेजू आमकां बरी भलायकी फावो करून दी. तोच युकरिस्तांतलो सोमी आमचे थंय येतना एक नवें जिवीत तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक ह्या पुणथळार येवच्या हर एकल्याक फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावं दी. आनी त्याच बरोवशान सोमियान विचारच्या त्या सवालाक तोच सोमी जाप दिवंक तुका म्हाका ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमीन.